सायड राव. ते काम साधारण 38 लाखाचे काम आसा. सबंद रस्त्याक हांगसर कितें जाता की रस्त्यार उदक येता, सगळ्याक उदक वयता आनी त्या खातीर कितें केल्लें आमी PWDचे मार्फत आमी हे दोनी सायडी रस्त्याच्यो बांदप आनी कंप्लीट गटर करून त्या उदकाक वाट करून दिवप अशा पद्दतीचें काम हे आमी स्टार्ट केलां. साधारण तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार ह्या पंचायतीक आज आमी 3 कामाचें हें करता, सुरवात करता. कशी 2 कामाची सुरवात करता आनी 1 कामाचें आमी उद्घाटन करता. तें आमचो सरपंच जो पळय सर्वेश मोले पंचायतीचो तें काम आनी तेजी कंप्लीट टीम तेंची आमचो सगळे पंच तेंची नांवां घेयना. त्या कामाचें आमी उद्घाटन करता. बरो हॉल शॉर्टस्ट पिरियडाक तयार केल्लो आसा. आनी एक आतां जें पळय काम करताले आमी PWDचेंच तें काम जें आसा तें आमचे आदलो सरपंच रामकृष्ण गांवकाराच्या घराच्या फुडल्यान तें म्हणजे कडेन खूब फावटी लोक येताले. थंय कितें जाता कितें फातरां लागून तें उदक आडवता, परतें येता, उदक भरता, घरान वयता, सगळ्या वयता म्हूण सांगपाक. त्या खातीर तें मागीर कशें आसा की आमचे PWDचे इंजिनियर आसा तांकां सांगून तेवूय एक काम आमी खंयच्या परिस्थितीन पावसा पयलीं करपाक अशे पद्दतीन आमी केल्लें. तेवूय कामाचें आमी आज हें करता, स्टार्ट करता. म्हाका दिसता एक
2-3 महिने भितर हे सगळें काम कंप्लीट जातलें. सगळ्यांक पयलीं आमचे जे शेतकार आसा मोलेचे जे शेतकार बांदव आसा हे सायडीन जितले आसा तेन्ना जर केन्नाय जर चड पावस पडलो जाल्यार ही शेतां सदांच बुडटाली, सदांच त्रास करून ती शेतां लायताले आमचे लोक आनी ती बुडटाले. आनी तेंची सगळे आमचे हे जे शेतकार आसा तेंची आमकां सदांच कंप्लेन आसताली की एक जो रस्तो क्रॉस करपाक थंय कल्वट आसा त्या कल्वटाक लागून भरपूरशे उदक म्हणल्यार थंय कितें कितें येवन लागतालें आनी उदक आडोन उरतालें आनी सगळे शेतान भरताले आनी तांकां सारकें पिकूय मेळनालें. सो सगळ्यांक म्हटल्यार आमच्या त्या शेतकारांक बांदव तशेंच आमच्या मोलेचे जो बाजार आसा कित्याक थंय उदक भरल्या कारणान हो सगळो रस्तोय बी बुडटालो पयलीं. सो हें काम आतां जावपाक गेल्यार आयज तेजो फावंडेशन स्टोन घालता आनीक बेगीनच्या बेगीन तो कॉन्ट्रॅक्टर काम कंप्लीट करतलो हेच्या खातीर हांव तेच्या कडेन मागता. आनी सगळ्यांक मेन म्हटल्यार हें काम जे कल्वटाचें आसा तें करून घेवपा खातीर आमचे जे डॉक्टर गणेश गांवकर जे आमचे MLA आसा सावड्डेम कॉन्स्टिट्युएन्सीचे तेणें हें काम करून घेवपाक भरपूरशे आमकां मदत केल्ली आसा. आनी उद्घाटन भाऊच्या हातीन आमचें जालें आनी बरे गटाराचो आमकां सदांच तसो प्रॉब्लेम जातालो लोकांक घरांनी सुद्दां आमच्या वचपाक वाट मेळनासली भरपूर प्रॉब्लेम जातालो. हांव जेन्ना सरपंच येयलें तेन्ना भरपूर त्रास जातालो आमकां. म्हणून हे आमचे PWP मार्फत आमकां तेंच्यांनी आमकांय बेगीन बऱ्याच्या बेगीन आनी भाऊच्या हेल्पान आमकां बेगीनच्या बेगीन काम जाल्लें आसा. आनी हांव सगळ्यांचे जो कोणी हात लायले आमकां हेल्प करता तेंच्या सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणटा.